नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरात तुमकां येवकार. काल इंडस्ट्रीचेर डिमांड्स जाल्यो आनी तुमी इंडस्ट्रीज मिनिस्टराची सारकी लांब लचक कालचें भाशण तुमी आयकलां आसतलें. खरेंच एक वर्सा उपरांत हे सरकाराक इंडस्ट्रीच्या दृश्टींतल्यान विजन आसा काय कितें, कितें कॉन्क्रीट पावलां आनी उबारल्यात काय कितें, आनी मुखार वचपाची ही वाट बरोबर आसा काय चूक, ह्या हाजेर आमी भासाभास करतले. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आमदारच न्ही तर स्वता एक बिझनेसमॅन आनी इंडस्ट्रियलिस्ट अशे रोहन खंवटे, तर स्वागत तुमचें. आनी दुसरे भाजपाचे आमदार प्रमोद सावंत, तुमचें स्वागत. प्रमोद, सुरवात तुजे वयल्यान करता. तूं सरकाराक सपोर्ट करता, एपोर्ट करता, सगळें बरें आहा, बट अल्टिमेटली यू आर अ बिझनेसमॅन, यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट. हें भाशण आयकतकीर तुजे मदली त्या बिझनेसमॅन आनी इंडस्ट्रियलिस्टाक कशें दिसलें? ना, इंडस्ट्रीजाच्या भाशणापेक्षा म्हाका दिसता इंडस्ट्रीज पीपल शूड कन्सिडर इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो एज अ सिरियस पोर्टफोलियो. कित्याक मायनींग आज कांय ना आनी नेक्स्ट इकॉनॉमी पळयतालो आमी एग्रीकल्चर जावं इंडस्ट्री पळयता जाल्यार इंडस्ट्रीचेर एक वर्सान मातशें एक मोर फायन ट्यून जावंक जाय आशिल्लें विथ सम रिजल्ट ओरिएंटेड टार्गेट. कितें कितें कमी पडलें अशें दिसता? कित्याक कालचें भाशण जें आसा तें भाशण खूब व्हडलें आशिल्लें. कितें कितें गजाली सांगल्यो, सगळ्यो आश्वासनाय भरपूर दिल्यात. ती आश्वासनां खरेंच प्रॅक्टिकल आसात नात, कितें दिसता? फाटले 2 वर्साचे विचार पळयले जाल्यार डिमांडान खुबश्यो अश्यो गोश्टी येतात. सरकाराच्यो येवजण्यो आसता, स्किम्स येतात. लास्ट इयर नव्यो स्किम्स इंट्रोड्यूस जाल्यो, ह्याय वर्सा जाल्यो, पूण अवेरनेस टू द पीपल ऑर टू द इंडस्ट्रीज कन्सर्न वचना. देर इज अ गॅप. एट द सेम टायम द इश्यूज विच आर रिलेटेड, म्हणजे जे थॉट प्रोसेस आसा तो समज प्रॅक्टिकली समज जावंक जाय जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो प्रॅक्टिकली यू टू मूव अहेड, त्यो म्हाका दिसना अजून पर्यंत खंयच चालीक लागल्या. कितें म्हणटा तुमी, एडमिनिस्ट्रेशन अजून तितलें तयार जाल्लें ना ह्यो सगळ्यो गजाली हें करपाक? इंडस्ट्रीज म्हणटकर वी लुक एट GIDC एज द फेस, and I think the management of GIDC has collapsed because only the chairman is able to, our honorable CM is trying to pitch in certain ideas. He's got an interest, he is a technocrat and he wants some change. पण जे विचार तो माणूस सोदता म्हाका दिसना खऱ्या अर्थान ते जावंक शकल्या. डाऊन द लाईन अजून पर्यंत ती मानसिकता तयार झाली ना. अजून पर्यंत डाऊन द लाईन ती मानसिकता तयार झाली ना की तुमचे एक टॉप विजन जे आसा ते अजून पर्यंत सकल पावन ते इम्प्लिमेंट जावपा सारकी परिस्थिती अजून आयिल्ली ना. आमी एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय. पयल्यान पयली गोंयांत अश्यो 22 इंडस्ट्रियल इस्टेट आसात. आज पर्यंत तातूंतल्यान 7,805 इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड आसात. आमी पळयता जवळपास 85,000 वर्कर्स त्या इंडस्ट्रीनी काम करता. जेन्ना नवीन सरकार आयलें तेन्ना ताजी पॉलिसी ठरोवपा खातीर थोडोसो उशीर लागतलोच, कारण इंडस्ट्रीजची पॉलिसी अशी न्ही की बाबा ती एक 6 म्हयन्यांनी खंय तरी ठरली अशें कांय ना. ताका थोडो वेळ हो जायोच. त्या खातीर फाटल्या एका वर्सान ह्या इंडस्ट्रीच्या विशयाचेर IDCचो विशय आयलो, हेजेर एका वर्सान वेगवेगळे कडेन सर्वे चालू आसा. त्याच बरोबर आमी पळयता की नवीन अवेरनेस करप, तशें आमचे जे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स आसा आनी त्याच बरोबर IDCचे चेअरमॅन आशिल्ले मुख्यमंत्री आसात, हे हेजे कडेन सिरियसली ह्या दृश्टीन पळयतात. तांचो दृश्टिकोनूय विजनूय तशेंच आसा. आमी पळयता की हेजो अवेरनेस करपा खातीर गोंयांत आशिल्ली इंडस्ट्रीजची असोसिएशन्स आसा तांच्या बरोबर म्हाका दिसता 2दा ते 3दा मीट जाली. हाज्या बरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यांची मीट ज्या इंडस्ट्रीजा बरोबर जी मुंबय हांगासरूय जाली हे सगळ्यांक खबर आसा. त्याच बरोबर नवीन इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड जाल्या. आतां पर्यंत 676 नवीन इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड जाल्या. आज पर्यंत जरी तेंचे वर्किंग स्टार्ट जावंक ना आसतलें, बट दे आर इट इज इन प्रोसेस. आनी थ्रू डॅट म्हणजे तेंच्या कमिटमेंटा प्रमाणे आमी पळयता की लोकल यूथ घेवपाक जाय, अमके लेबर्स आसूं शकता, आमकां जॉब क्रिएटमेंट 8,436 8,436 जॉब्स, न्यू जॉब क्रिएशन्स ह्या हितूंतल्यान जावंक शकता, वीच इज द स्मॉल इंडस्ट्रीज. ओके, आनी स्पेशली द बीग युनिट्स जे आसा पळय न्ही, हे जवळपास 11 बीग युनिट गोंयांत येवपाच्या वाटेर आसात. कारण हेजो प्रोसेस जो आसा, कारण फाटल्या सरकारा वयलो जेन्ना फेतूच गेल्लो, इंडस्ट्रीज आयल्या उपरांत बाबा उदकूय मेळचें ना, लायटूय मेळचें ना, इन्फ्रास्ट्रक्चरूच मेळचें ना. तुमी कितें म्हणटा, तो इन्व्हेस्टर्स कॉन्फिडन्स परत आतां रिस्टोर जावपाक लागला? शुअर रिस्टोर जावपाक लागला. द पिक्चर दॅट दे आर गिविंग, इतली सारकी जॉब्स तयार जाल्यात, इतली इंडस्ट्री आयल्यात आनी इतली हेवी इंडस्ट्रीज येवपाच्या. मान्य करता फाटल्यो इंडस्ट्रीज आसा, कितें आसा, कसल्यो इंडस्ट्रीज आसा. जो जेन्ना हो सरकार आयिल्लो, द अर्लियर मिनिस्टर, whoever the electricity minister was, ताणें सिमेंट्साक पिलर टू पोस्ट धांवडायले. The man who came with 400 crores, the company which came with 400 crores to invest in Goa was practically shunted out for maybe practical reasons best known to him. The message was wrong. IDCचो इश्यू आशिल्लो की IDCन अशें स्कॅम जाले, तशें स्कॅम जाले. इंडस्ट्रियल पॉलिसी आशिल्ली, सगळे पयल्या वर्साक समजूंक येता. पूण एक वर्सान आयदर द इंडस्ट्री पॉलिसी ड्राफ्ट शुड हॅव कम आउट, or action on IDC should have been taken place, or a firm plan आमी फुडें कितें करता हाजेर विचार, एटलीस्ट विजन डॉक्युमेंट येवंक जाय आशिल्लो. एक वर्सान पॉलिसी जी एक मी कंप्लीट इंडस्ट्रीज ज्यो तांणी आतां सांगल्या,
676 इंडस्ट्रीन खंयच्यो मेजर इंडस्ट्री जाल्यो तेन्ना सांगू न्ही. वी आर नॉट लुकींग मायक्रो सांबाळूंक जाय. आमच्या गोंयकारांक सेल्फ एंटरप्रिनरशीप तांकां प्रमोट करपाक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दिवंक जाय. वी एग्री, बट वेन वी आर लुकींग एट industries today, the stress has to be revenue to the state and employment generation to the people. So employment per square meter म्हणपाक जाता. So when we are looking at a target of industries coming in, वर्साक एक 3,000 कोटी इन्वेस्ट करपी अशे इंडस्ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शुड बी कमिंग डावन. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी आयडीसीचो मुद्दो दुसरी फावट काडलो. एक ह्या इंडस्ट्रींतलो मनीस म्हणून यू वॉन्ट ऑल दी पर्पिट्रेटर्स ऑफ द क्रायम टू बी ट्रायड, बुक्ड अँड पनिश्ड. I am not talking about everybody undergoing punishment or not to be. That is for the government to decide. My part is, because of those issues, don't keep the thing on hold. Last 2 वर्सान IDCन एक प्लॉट विकूना. ताणें सांगचे विकले जाल्यार. नवे इंडस्ट्रीज 3 एस्टेट्स आतां तयार जाल्यो. पिसुल्ले, काकोडा आनी तुयें. तुयें इज स्टील नॉट स्टार्टेड, बट दे हॅव डन इट इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर, व्हेरी ट्रान्सपरंट मॅनर. पूण उरल्या, अडकल्या. सो इवन इफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉन्ट टू स्टार्ट, दे आर स्टक अप. IDCच कडे वेदर इज रिन्युअल ऑफ एग्रीमेंट्स ऑर ट्रान्सफर ऑर सबलीज इश्यूज, IDC फुडें कित्याक घेना? हाका काय पॉलिसी गरज ना. हाका आज यू कॅन जस्ट टेक अ डिसिजन. You can go ahead straight. You can go ahead. आज लोकांनी इन्व्हेस्ट केल्ले आसा, सेटअप्स घाल्ले आसा, लोकांनी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट्स केल्ले आसा. तांकां आडावन दवरनाका. दवरनाका. 2 गजाली आहात. एक म्हळ्यार विजन डॉक्युमेंटरी ह्या वर्सा भायर सरपा जाय आशिल्लो. दुसरी गजाल, तुमी आयडीसी भितर आतां कोणा सांबाळटात? फाटली असेंब्ली भितर तुमीच करंदाय मारताले की पळयात त्या आयडीसीचें कितें घट्टण जालें तें. 1 वर्स जालें तरी तुमी आयडीसीक हात लायनात. कित्याक? बाबू कवळेकार चड क्लोज बीज आसता तुमकां? एक पयलो विशय जो आशिल्लो तो म्हणल्यार रिगार्डींग द विजन डॉक्युमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी. म्हाका दिसता एज फार एज हांव इंडस्ट्रीज मिनिस्टरा कडेन आनी काल तांच्यांनी विधानसभेनूय उत्तर दिलां आनी तांच्या कडेन हांव पर्सनली उलयलां. ताच्या मता प्रमाणे मे 2013 पर्यंत गोंयची इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी आसा ही फायनलायज जाता. मे 2013 पर्यंत जेन्ना फायनलायज जातली तेन्ना बरेचशे इन्व्हेस्टर्स जे आसा हे गोंया कडेन आपले इन्व्हेस्ट करपा खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान गोंया कडेन येतले हाची खात्री आसा. द नेक्स्ट थिंग रिगार्डींग द स्कॅम इन IDC, आमकां जरी बाकीचे सगळे येदो व्हडलो जेन्ना वेप सांबाळटा आसतना हातूंतल्यान नक्कीच तुमकां काही दिसांनी दिसून येतलें की ह्याय स्कॅमाचेर IDC सगळे जाण म्हणटात कितें की बाबू कवळेकाराचे सगळ्यांत चड आरोप जाताले. आज तोच बाबू कवळेकार तुमकां चड क्लोज आसा. सो खंय तरी बाबा आमी सांबाळून घेता तुका, हें मागीर पळोवया. बिलकुल ना, तशें कांयच ना. ज्या सांबाळून विशयाचेर घेनात? ना हाजेर जे कोणी स्कॅम कितें केल्ले आसत तांचे स्कॅम तांकां पनिशमेंट ही जातलीच. इन्व्हेस्टर्स कॉन्फिडन्स ह्या सरकारा उपरांत खंय तरी मनोहर पर्रीकराची इमेज आनी हें पळोवन वाडला? डेफिनेटली वाडला. पूण जो इन्व्हेस्टमेंट जो आतां ते म्हणटा पॉलिसी, लँड खंयचे दितले? डू वी हॅव द लँड? आणि जे लँड 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हॅव बीन आयडेंटिफाईड, लटंबरचे अँड ऑल दोज, बिचोले. लॉजिस्टिक्स वाईज बाकीचे जे कंडिशन्स पळयले, इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयले, विच आर द कंपनीज यू आर टार्गेटिंग. आज जवळ जवळ एज्युकेशन क्षेत्रात आमचे 1200 सुमार कंप्युटर IT रिलेटेड पीपल आर कमिंग आउट, पासिंग आउट, डिग्री होल्डर्स. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटेक्निक्स. ते सध्या गोंय सोडून भायर चालले. टुडे यू ऑल वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग फॉर देम. वेर इज द स्पेस? डू वी हॅव लँड? आणि आता एक्विशन प्रोसेस सुद्धा स्टार्ट केलो आणि बाय द टाइम दे कम अप वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 3-4 years. सो एट इमिजिएट इन्स्टंट वी डोंट हॅव एनिथिंग टू ऑफर देम. एक्झिस्टिंग जे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आसा तांची दुर्दशा कितें आसा जे कोणें वचून पळोवचें तें हांवें सांगपाची गरज ना. त्या दृश्टींतल्यान कांयच जाल्लें ना. No, they could have been. ताची पॉलिसीची गरज ना. पॉलिसी गरज ना. They could have been upgraded. They could have been made proper. Infrastructure basic, उदक, रस्ते, लाईट. Last 1 year we could have started this. जे इन्व्हेस्टर्स येता तांकां बाबा दाखोवंक येताली इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आमच्यो अश्यो आसा, बेसिक तुमी इन्व्हेस्टर्स अशें आमी दिवंक शकता. इंटेन्शन तरी क्लियर कळटा आशिल्लें. ज्या गजालीक पॉलिसीची गरज ना त्यो गजाली कित्याक जायनासतना? एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय आमी रिगार्डींग द स्पेस म्हटलें द न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आसा शिरोडा, लाटंबारसे, पैंगिणी, परत करमळे आनी करमळे हांगासर नवीन इंडस्ट्रियल इस्टेट येता. त्यो ऑलरेडी एक्विजिशनचो प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा आनी हांगासर नवीन इंडस्ट्री खातीर स्कोप आसा. त्याच बरोबर आमी पळयता की एक्सपान्शन जें आसा वेर्णा आसतलें, परत काकोडे आसतले, कोलवाळे, पिलर्णा, होंडा, पिसुल्ले आनी तुवें ह्या सगळ्या जाग्यार नवीन एक्सपान्शन ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. आमी पळयता रिगार्डींग द इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत खरें म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणात फाटल्या सरकारान एक्चुली मोर दॅन 100 crores रुपीज खरें इन्फ्रास्ट्रक्चरान
उपरांत थंय घातले आनी हो प्रश्न आसा हांव इंडस्ट्री मिनिस्टरांक तेच विचारतालो इतके पयशे घातल्या उपरांत थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर ना कित्याक हो खरो एक आमी हेजेर रिसर्च करी सारको विशय आसा की गेले खंय काय म्हणून गेले खंय पयशे काय म्हणून ओके आता तेज्या उपरांतूय बी तेजेर नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा नवीन इन्व्हेस्टमेंट करून इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक ऑलरेडी इंडस्ट्रीज मिनिस्टरांनी सुरू केल्ली आसा त्याच बरोबर नवीन एक्सपान्शन जे आसा हातूंतल्यान खात्री आसा की ह्यो नवीन ज्या ज्या कसले जाग्यार प्रकारच्यो इंडस्ट्री तुमची सरकार हाडपाक पळयता कारण कसली इंडस्ट्री आयली कितें पॉल्युटेड आसची न्ही ग्रीन आसची अशी आसची तशी आसची पळयता. भरपूर There is- views there is- येतात. there is तुमी scope- कितें म्हणून पळयता there की is- कसली इंडस्ट्री गोंयाक बऱ्यो